इन द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड कितले गोंयकार कितले नॉन गोंयकार जाल्यार तातूंत हो उत्तर कितें दिता जाणा गोवा IPB डज नॉट मेंटेन द डिटेल्स ऑफ नेम्स एड्रेस एज क्वालिफिकेशन their date of appointment status of the job. सो जानेवारीन तो सांगता डेटा कलेक्शन आमचे चालू आहा आणि मार्चान तो सांगता की आमी काय डेटा कलेक्शन करना. सो अशे 2 म्हयन्यान कितें जालें की तुका डेटा लिपोवचो पडलो. जुलयान जो डेटा दिल्लो तातूंत एक कॉलम आशिल्लें. कितें कॉलम आशिल्लें लास्टाक आशिल्लें मुद्दम पळयात एक्चुअल एम्प्लॉयमेंटाचें कॉलम आशिल्लें हांगा. सो जेन्ना जानेवारी 2023 जेन्ना तांकां पळय विचारलें आनी जेन्ना तांणी सांगलें की डेटा कलेक्शन चालू आहा तेन्ना तांकां रियलायज जालें की कितें झोला तो फक्त 55 गोंयकारां दिला म्हणून मार्चाचें जें पळय उत्तर दिलां त्या मार्चाच्या उत्तरान हो कॉलमूच गायब. सो म्हजो चार्ज आसा ह्या सरकाराचेर की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अंडर हे गोंयकाराचो जागो हे विकतात. तातूंत गोंयकारांक कांयच बेनिफीट ना. हे सगळे जुमला इंडस्ट्रीज हाडटात कमिशनां घेतात पूण ती इंडस्ट्री केन्ना चालूच जायना. सो हाज्या वयल्यान स्पश्ट जाता की हे सरकार हे गोंयकारा पासत ना आनी हे गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाक शकना. हें आज सिद्ध जाल्लें आसा.